गीत घेऊया पेज 10 A21. नवे गीत रचून गायन परमेश्वराक वळखनात शेकांची प्रीत मेळून देवाक स्तुत गितां गायात. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान आम्हा समेस्ता पासत मागणी म्हूण करुया. सदांच आमच्या जिवितान देवाची कृपा मेळ्ळा ते पासत देवाक आर्गां दिनवासनी दिवन तशेंच भावार्थान विश्वासान तो दाखयता ती वाट उजवाडान सदांच आमी रावून जिवंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान मागुया. तशेंच आयज सगळे आपले जे जल्माचो दीस समोर रमताव तांचे पासत तशेंच काजाराचो दीस जो समोर रमताव ते सगळ्या पासत आमी ह्या मिसा बलिदानान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या भारतान आमी पर्जे राजाचो दीस म्हूण समोर रमता. एके भाशेन 1950 ह्या वर्सा आमकां स्वतंत्रताय म्हूण फावो जाली. ते वरवीं रिपब्लिकन नेशन म्हूण आमी मानता. पूण तरी पूण आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान जें बरयलेलें आसा ते वरवीं आमी सगळीं एक भाव भयणी कशी म्हूण वावरूंक जाय. तरी पूण धर्माक लागून जातीक लागून आमचें जिवीत आमच्या ह्या संवसारान बऱ्योचश्यो अडचणी आमच्या जिवितान येतात. आनी पर्जा चलोवपाक जांकां अधिकार दिल्लो आसा ते एके भाशेन सगळ्यांक एकठांवून फुडें व्हरच्या जाग्यार दुबाव त्रास दूख कश्ट तेंचे पासत आमच्या संवसारान आमकां सोंसचें पडटा. पूण आयच्या वाचपा वरवीं जेजू आमकां आमच्या जिविताचें सत मानून घेवन जेजू सरशी येवन सदांच भावार्थान ताचे सरशी रावून फुडें सरूंक तो आमकां म्हूण आपयता. पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान घडटा तें सगळें कितें पळोवन आमचो भावार्थ उणो जाता आनी पातकांचो वाट म्हूण आमी धरता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमची जी पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपाक मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. तुझ्या दर वैभवा पासत आमी
सर्वेस्परं स्वर्ग आणि संसाराच्या रोचणारा आणि दोन्य स्वतंत्रताय जोडल्यांक आमच्या देशाक पोजेरात स्थापन करून ह्या याज्ञावर्त्या राष्ट्रांची जबाबदारी आम्हा समस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमच्या चाकरेक लागून सोडिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलून व्हर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता, पळयात असले दीस येयत की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं एक नवो करार करतलो, पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडलेली त्या दिसा हांवें करार केलोलो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पर. त्या दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूड त्रिगयतलो. तांच्या काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जात. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेतात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगलीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशीं जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें भोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास धरचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस बोवडत्या देवाक शेरोना येता आनी सर्वंडाराचे सावलेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक मानता. तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. ताका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मोरनांदीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकाट्यांनी तो तुका लिपयतलो. तांच्या पाकांकाल तुका आसरो मेळटलो. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातच्या दास्तींचो वो दिसाच्या सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलीच भंय आसचो ना. कालुकांत फिरतले पिडेक वो दुपारच्या नाश करतल्या वरिश्टाक तूं भिवचो ना. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पर म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय आनीक बोवडत्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तो तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तुंबू सोशी पिडा पावची ना. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता.
उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस पोराक, soy सर्वेस पोराक, soy सर्वेस पोराक, soy स्वता प्रमाणे आनी मोगान जिवंक जो आमचें मुस्तक त्या क्रिस्ताचे सारकें गे सोर सगल्यांनी वाटांनी आमी वाडत वेता. Soy सर्वेस पोराक, soy सर्वेस पोराक, soy सर्वेस पोराक, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सांजुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपणाचेर विश्वास दवरतल्या त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश जातल्यात आनी तुमकां सत कळून येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी एब्राहमाची संसूत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतिपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, पातक करतात तो पातकांचो गुलाम सदांच घरांत उरचो ना, पूण तो सदांच घरांत आसा. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरेंच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या परबे दिसा जी वाचपां आमी आयकलात, पयले वाचपान जेरमायास प्रवादी आमकां उगडास करून म्हण दिता. आदले करारान सर्वेस्पोर देवान आपल्या पोरजेशी करार म्हूण केल्लो. तो करार एका फातराचेर बरोवन मोजिसा वरवीं सोमेस्तांक म्हूण मेळ्ळे. कितेंय आमी भायर एके फातराचेर ना तर कागदाचेर आमी बरोवन जर दवरशीत, थोड्या वेळा उपरांत तो नाच जाता. त्याच भाशेन सर्वेस्पोर देवान बरयल्लीं उतरां इतले वर्सां आदीं सगळ्या मनशांक देवान म्हूण दिल्ली आनी आयच्या ह्या वाचपा वरवीं आमकां तो उगडास करून म्हूण दिता. त्याच करार आतां तो आमच्या काळजांनी म्हूण बरोवन दवरतलो. कित्याक काळजान बरयलेले करार केन्नाच कोणाच्यान काडून उडोवंक जावचें ना. आनी त्या वरवीं आमी सोमेस्त ताची भुरगीं म्हूण आनी ताची पोरजां कशी देवाक सत मानून खरेंच प्रमाणीकपणान फुडें वचचें म्हूण तो आमकां भासायता. तरी पूण जेजून आपले जिविता वरवीं तोच करार परतून आमकां उगडास करून मोगान कशे भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक म्हूण जाय तें तो आमकां दाखयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जर आमी नियाळ करता, जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजेशी येतलो आनी सत मानून घेता आनी म्हज्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जियेता तो स्वतंत्र म्हूण जातले. आयज आमी इंडियन रिपब्लीक डे म्हूण आमी समारंभता. खरेंच एक भारताचे मनीस जावन जी पोरजां कशी आमी वावुरता, पूण तरी पूण आमच्या जिवितांत ती स्वतंत्रताय ना. खरेंच आमकां कितें करूंक जाय तें आमच्यान फ्रीली म्हूण करूंक जायना. आमी सदांच दुबावान म्हूण आसता. जर आमी हें कितें उलयता तेचो कितें म्हूण परिणाम जातलो म्हूण आमी चिंतता आनी त्या वरवीं जें करूंक जाय तें आमी करिनासतना फाटीं म्हूण सरता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करून दिता, जो कोण सत मानून घेत आनी ते उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरीत आनी तशेंच तेच सत दुसऱ्यांक दाखोवन म्हूण दीत, खरोच तो स्वतंत्र जातलो. तर आयच्या ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना हें सत मानून घेवन आमच्या जिवितान सदांच स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान मागुया. तशेंच आमचे परजेचे जे अधिकार जावन आसात तेंचे पासत पूण आमी मागणी करुया. सदांच
देवाचे उतर आपल्या जिवितान समजून घेवन लोकांका एकवटून वांगडा हाडूंक तशेंच मोगान सेवे चाकरीन सगळ्यांका एकत्र करूंक ते आपल्या जिवितान वावरूंक म्हूण तेंच्या पासून पुण्य आमी सबलिदानान आमी मागूया. तशेंच आख्ख्या संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळायेन आयकून घे. ही अविचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर लोकांक येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आनी ही सोदून काडलेली वॅक्सिना वरवीं समेस्त मनशांक ताची फळ लभूंक आमी तुजे लागीं म्हूण मागता. तशेंच आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 35 C16. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. सर पदवेदारा बापा, आमी तुजी भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र परजां आमचें उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देशाची फळां हो उंडो आनी दाखा सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांनी तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभारांचेर तुजो शुभम आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय आपल्या आवयक आंकवार मोरयेक पातकांतली निवारून मरणाच्या गातांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून वेल्ली आमचे माये बरोबर आनी स्वर्गीचे सर धर्मदुता संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. हून स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. हून स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड,
तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटोया. सोम्या जेजू आमी होडकता आनी हे काळशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परांक तुज्या चाकरा सेलेस्टियन लोबो हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भागवेन झुजय भाग्यवन धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता.
सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 64 D32. प्रार्थुया. सर्वेस्परां, तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवे चाकरेची देख घेवन समेस्त आमच्या भारतीय भावा भयण्यांचे खातीर सपूर्णायेन त्याग आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पोरजा कशी तुजे मोहिमेच्या राज्यान आमकां एकठांय हें आमी मागता तुजे पुतान जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्फूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 92 F14.